हांव आनीक वीत बगळी आमी गोमंतकाच्या पणजेच्या न्यूज रुमान आसात आनी आमचो टीव्ही रिपोर्टर गौरीश गांवकार विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आसा. गौरीश, म्हजो आवाज आयकूं येता? हय सर. हय. आयच्या दिसाचो आढावो आमी घेवचो ताजे पयलीं सुरवातेक तुजें जें कितें आसा तें आमकां सांग. हय सर, आयज सकाळी जेन्ना क्वेश्चन आवर सुरू जालो, क्वेश्चन आवर सुरू जातनाच एक म्हत्वाचो मुद्दो जो मायकल लोबोन काडलो. म्हणजे मायकल लोबो एक कोस्टल एरियेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार. सो तेका हो मुद्दो काडीन सो दिसलो आनी तेणे काडलो. तो म्हणजे जे बीच आसा, बिचांचेर ज्यो काचेचे बॉटल्स फोडून टुरिस्ट जे येतात, म्हणजे जे इंडियन टुरिस्ट येतात, ते काचेची बॉटल्स फोडून तश्योच दवरतात आनी तेजे बियरीच्यो फाटल्यान जे बाटल्यो. टुरिस्ट येतात, बियरीच्यो बाटल्यो, सो तेजे फाटल्यान ते टुरिस्ट येतात, त्या टुरिस्टांक हो त्रास जाता. सो हेचेर कितें कायदो हाडटले काय म्हणून टुरिस्टाकूच तेणे न्ही थेट गौरीश, हो टुरिझम. टुरिस्टाचोच प्रश्न न्ही. हे खरें म्हळ्यार न्यूजन्स स्थानीक लोकांकूय जालां. हालीं न्ही, हे सगळे पळय टुरिस्ट हय पळय जे कितें करतात, बाटल्यो फोडून उडोवप, कित्याय कितें तें बरताव करप, ताका लागून स्थानीक लोकांचो हक्काचो जागो आशिल्लो बिचार वचप. कलंगूटचे कितलेशे लोक सारकें म्हाका सांगतात आमी बिचार वचपच बंद केलां. फुडें सांग. सारकें. सर, हेजेर थेट तेणे पर्यटन मंत्र्याक सर क्वेश्चन केलो की तुमी ही समस्या कशी सुडावी करतले काय म्हणून. सो पर्यटन मंत्रीची जाप अशी आशिल्ली की ओपन एअर सोरो पिवप किंवा अशें प्लास्टीक बीन वडोवप तें ऑलरेडी बॅन केल्लें आसा आनी पब्लीक न्युसन्साचे अंडर तें येता. सो ही जी एक्टिविटी आसा ती कंप्लीट बॅन केल्ली आसा आनी पयलीं 5,000 बी फायन दिताले, आतां ती 50,000 पर्यंत वाडयल्ली आसा फायन, जर कोण सापडले जाल्यार. आनी तेच बरोबर हे जे आसा ते BNS एक्ट अंडर 223 ह्या एक्टाच्या अंडर तेंचेर केस रजिस्टर जाता अशें सर टुरिझम डिपार्टमेंटान सांगलें. आनी ज्यो ब्रोकन केसीस आसा त्यो 2024 20 केसी अशी येयल्यो की बिचांचेर अशी बाटलेची काच दुसऱ्याक तोपोवन तांकां खंय तरी हर्ट जाले, अश्यो 20 केसी रजिस्टर जाल्या. रजिस्टर जावनाशिल्ल्यो केसी खूब आसतल्यो, पूण ह्या वर्साक अजून पर्यंत, ह्या 6 म्हयन्यान अजून पर्यंत एकूय केस येवना अशें टुरिझम मिनिस्टरान सांगलें. मागीर तेच बरोबर टुरिझम मिनिस्टरान अशें सांगलें की एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज डिपार्टमेंटान हो एक गॅजेट काडलेलो, डेपोजीट बॉटल डेपोजीट स्कीम. ही जी स्कीम आसा ही स्कीम अजून नोटिफाईड जाल्ली आसा पूण इम्प्लिमेंट जावना. ह्या स्किमीन सर कितें आसतलें की ज्यो बॉटल्स आसात, कोणी आतां एक अल्कोहोल शॉपा वयल्यान समज एक बॉटल विकती घेता जाल्यार तेंचे कडल्यान डेपोजीट घेतले वयतले आनी तो डेपोजीट तेंचे जेन्ना ते बॉटल्स रिटर्न करतात तेन्ना तांकां ते डेपोजीट परत मेळटले अशें ह्या स्किमीन आसा. सो मायकल लोबोन आनी एक अशी मागणी केली की जे बोर्ड्स आसात, जे बिचांचेर आतां टुरिस्ट येतात, आपल्याक जाय तशे वागतात, सो तांकां लागून खंय तरी बोर्ड जाय. बोर्ड म्हणजे हांगा पिवप ना, हांगा प्लास्टीक उडोवप ना, हांगा कचरो करप ना, कितें डूस अँड डोंट्स जे म्हणटात आमी, ते बोर्ड प्रत्येक बिचाचेर लागलेले जाय अशें मायकल लोबोन मागलें. सो मिनिस्टरान अशें म्हटलेलें आसा हे जे डूस अँड डोंट्स जे बोर्ड आसात ते प्रत्येक जो सीझन येवपाचो आसा, आतां टुरिझम सीझन जो येवपाचो आसा त्या सीझन पयलीं आमी फिक्स करतात आनी प्रत्येक पंचायतीन सुद्दां हेजी काळजी घेवची की हे बोर्ड सगळ्याक लागतले म्हणून. तशेंच मायकल लोबोची मागणी अशी आशिल्ली की पुलीस फोर्स जो आसा, जी पर्यटकांची जे भायले पर्यटक येतात त्या पर्यटकांची खंय तरी मस्ती जाता म्हणून पुलीस फोर्स जो आसा तो पुलीस फोर्स वाडोवचो म्हणून. पूण तेन्ना सीएम उठलो आनी सीएमान जे जाप दिली ते सीएमाचें अशें म्हणणें आसा की आमी सगळ्याक पुलीस दवरूंक शकना, मागीर फाल्यां तुमी ऑपोजिशनूच बोवाळ घालतले की पुलीस खंय तरी पर्यटकांक लुटतात, पर्यटकांक हॅरेस करतात, अशी सर सीएमान त्या वेळार जाप दिली. मागीर परत डिस्कशन जालें की मायकल लोबोन सांगलें जो बीच आसा बिचाच्या 50 मीटर एरियेन 50 मीटर रेडियसान भितर जी वायन शॉप आसा, जी टेक अवे वायन दितात, म्हटल्यार गिव अवे ज्यो बॉटल्स आसात त्यो दितात, तेंचेर खंय तरी बॉटल्स ज्यो काचेच्यो बॉटल्स असतात, बियरीच्यो बाटल्यो, त्यो दिवपाक तांकां विकपाक खंय तरी बंदी घालपाक जाय आनी तांकां फक्त कॅन्स, जी टीन कॅन येतात ते टीन कॅनांनी तेंचो धंदो चलतलो अशी हेजी खात्री सरकारान घेवपाक जाय म्हणून सांगलें. सो हेजेर सीएमान सांगलां की हो जो मॅटर आसा तो आमी एक्झामायन करतात आनी समज अशें करूंक शकतात जाल्यार करूया म्हणून सांगलेलें आसा. आनी तितून भितर युरी आलेमाव जो आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेणे अशें सजेशन दिल्लें आसा की ज्यो फायन्स ज्यो आसात, ज्यो टुरिस्टांक कितें चूक केल्यार ज्यो फायन ज्यो आसतात त्यो फायन वाडोवच्यो जेणे करून
खंय तरी टुरिस्टांक सुद्दां गोंयान येवन कितें नाका जाल्ले समज टुरिस्ट करतात जाल्यार तांकां भंय आसतो आणि मेसेज जी आसा ती आख्खी देशभर वयची की गोंयान नाका जाल्ले कितें जालें जाल्यार तेंचे फायन भरपूर आसा म्हणून. सो तितून भितर विजय सरदेसायन एक याद करून दिली रोहन खंवटे जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो म्हणटालो की बीच क्लिनिंगाक ज्यो थळावी ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक बीच क्लिनिंगाक खंय तरी कामाक लावचे म्हणून. पूण ते अजून पर्यंत कित्याक लायल्ली नाका म्हणून विजय सरदेसायन रोहन खंवटेक विचारले. जाल्यार रोहन खंवटेन सगळ्या आमदारांक आव्हान केल्लें आसा की तेंचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात ते सेल्फ हेल्प ग्रुप समज असले काम करपाक तयार आसात जाल्यार आमी तेंचे खंय तरी सोय करूं म्हणून. ही आशिल्ली सर अपडेट टुरिझमाचेर. म्हत्वाची गजाली कितें आमी टुरिझमान भितर न्ही बिचांचेर दर्यावेळांचेर चड स्ट्रेस दिला. इतली वर्सां सरकार सांगिता की बिचा वयल्यान टुरिस्टांक पेल्यान व्हरतले हिंटरलँडान व्हरतले. हिंटरलँडा संदर्भान आतां पळय टुरिझम मिनिस्टर तोच IT मिनिस्टर आसा. तांचे कडेन खरें म्हळ्यार कितल्योश्यो स्किमा आहात. लोकांक चडांत चड बिचा परस पेल्यान व्हरपाची गरज आसा कारण बीच पोल्यूट जाल्यात. क्लायमेट चेंजाक लागून बीच भयानक अवस्थेन फुडल्या 20 वर्सांत सांपडटले. समुद्र पातळी वाड जातली. ह्यो बीच ना जावपाक शक्यता म्हणून बीच चडांत चड पवित्र सेन्सिटीव बीच सांबाळून दवरपाची गरज आसा. हें सांबाळून दवरप जायना. चडांत चड ट्युरिस्ट येतात ते बाटले काडून थंय उडयतात. थंयच बीच शॅक्स आसात शॅक्स थंय पोल्यूट करतात. आमचे बीच जे पळय कितें आशिल्ले न्ही एक 30 वर्सां पयलीं 30 वर्सां पयलीं किनाऱ्याचेर शुकशुकाट आसतालो बरें थंड आसतालें लोक बरे वारो खावपाक फॅमिली सकट वताले बसताले. एक गोंयकाराचो एक आनंदाचो बीच म्हळ्यार एक आनंदाचो जागा आसतालो. फाटल्या 20 वर्सांत हो गोंयकाराचो आनंद पूर्ण गेला. तो पूर्ण ताजेर कब्जो ट्युरिस्टांनी केला आनी ट्युरिस्टांनी ते बुरशे करून उडयलेत. हो एक विशय जालो. आतां तांच्यांनी जो विशय काडलो न्ही गार्बेज मॅनेजमेंट हो तेचो एक मूळ कणो धरपाक जाय. मुळान सरकारान गार्बेज मॅनेजमेंटा खातीर एक डिपार्टमेंट स्थापन केलें. डिपार्टमेंट पुराय जायना म्हणून तेचे खातीर एक कॉर्पोरेशन स्थापन केलें. तेचे खातीर एक मिनिस्टर आसा ज्या मिनिस्टरा कडेन ते खातें आसा कॉर्पोरेशन आसा तेचेर MD सगळी यंत्रणा आसा. आतां म्हाका एक सांगा की बीच हो गोंयचोच पार्ट काय ना. गांवगिऱ्या वाठारांतले आनी शहरांतले जर कोयर काडपाची एक एजन्सी आसा ताची एक यंत्रणा जाल्यार ताचें बीच आमी कडेक कसो काडूं शकता. तर सगळे तुमी कोयर जो आसा राज्यभरांतलो कोयर आहा तो एका अम्ब्रेला सकयल हाडपाक जाय. आतां कितें जालां की वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कांय जागो पळयता म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कांय जागो पळयता डायरेक्टर ऑफ पंचायत थोडे पळयता आनी टुरिझम म्हणटा आमचो कोस्ट जो आसा म्हणजे किनारे आहा ते आमचे आमी पळयतले. येदेशे गोंय मल्टिपल हे सगळो जो प्रश्न आसा न्हू हो मल्टिपल एजन्सी घातल्या कारणान आनी तेंच्यात कॉर्डिनेशन नासलें. आतां गांवगिऱ्या वाठारांत जो बीच आसता पंचायतीचो कोयर येता आनी तो बिचार पडटा. आनी तेणीच आतां उत्तर आयज दिल्लें की अशे कांय जागे आसा की पंचायत म्हणटा ते टुरिझमाचे टुरिझम म्हणटा ते पंचायतीचे ते लोक हायकोर्ट पंचायतीचेर बडी मारून थकले. अरे इतले पंचायतीक फायन घाल्यात सरपंचाक फायन घाल्यात सुदारून ना. गजाल अशी की ह्या पंचायतीच्यान सादे बीच बेल्टाचे जितले पंचायती आहेत सादे कोयराचो विलो लावपाक जायना. एक 2-3 दिसां पयलीं कालूच फेरेरान एक विशय काडिल्लो आयच्या एका न्ही ते पण तो रिलेवन्स आसा. तेणें अशें विचारलें की आपूण हळडोणच्यान म्हापसा गेलो आपूण चॉकलेट खालें किंवा बिस्कीट खाली ताचो म्हापशा सिटी भितर हांवें वेपार उडोवप खंय. तुमचे डस्टबीन खंयच ना सिटीन. तुमी म्हणटा की आमी हावस टू हावस कलेक्ट करतले शॉप टू शॉप कलेक्ट करतले. हांवें बिस्कीट घेतले किंवा चॉकलेट घेतली हांवें रस्त्यार ती खाली रस्त्यार काय खावपाक बंदी ना. तो वेपार हांवें कितें बॉल्सान घालून भोंवप काय गाडयेन घालून भोंवप परत हळडोणा घेवन वचप. तशें बिचाचेर डिस्पोज ऑफ करपाक पर्यटक जे वयता तांकां डिस्पोज ऑफ करपाक एक डेसिग्नेटेड जागे तांकां एक्सेसिबल जागे. हांव म्हणना की 1 किलोमिटराचेर एक कोण सोदपाक वयचो ना आनी पियेल्ल्या उपरांत तर वयचोच ना. पूण एक तुका गजाल सांगता आमी हें सोरो पिवन ट्युरिस्ट वचप ताणें कोयर करप खंयचोय जेन्ना गोंयकार किंवा इंडियन मनीस युरोपाक जेन्ना वता आमी चॉकलेट घेतात कितें कितें घेतात कायद्याक तो भियेता. आमी हांगा कायद्याक भंय कित्याक निर्माण करना. विधानसभेन कितें भायर आयलें की पुलिसांक अधिकार दिले तांकां धरपाचे आनी तांकां फायन घालपाची. बुकां आसता पुलीस स्टेशनाचेर त्या ट्युरिस्टाक धर त्या अवस्थेन पुलीस स्टेशनाचेर व्हर आनी फायनीची रिसीट काड. बरोबर पूण हे पोलीस कोणें निर्माण केले.
बीजेपी गव्हर्मेंट आपले हात फाफुडपाक शकता. पोलीस फाटल्या 20 वर्सांत जे पोलीस आयल्यात ताचे मिनिमम 70% बीजेपीन हाडल्यात. काँग्रेसीचेर आरोप करून जाले. बरे पोलीस हाडपाचे, तांकां कामाक लावपाचें, तांचे कडेन शिस्तबद्ध काम करून घेवपाचें, टुरिजम क्षेत्रांत भितर शिस्त लावपाची ही जबाबदारी टाळूंक शकता बीजेपी. मेन म्हणजे युरीन जो म्हत्वाचो मुद्दो कळलो तो म्हणालो तुमच्या वेबसायटीचेर टुरिजमाचेर तुम्ही घाला की बिचीचेर सोरो पिवपाक मेळना गोंयान म्हणून. ते तुम्ही अजून घालूकूच ना. बीचीच एक सांगता तुका, कायदो आसा. कायदो खुबशे कडेन रस्त्याचेर सायनबोर्ड नासतात. हाजो अर्थ कितें थंयच्यान तुज्या रॉंग सायडीन वचपाक शकना. तूं रॉंग सायडीन सांगूक शकना आपणें बोर्ड पळयलो ना म्हणून. तो बोर्ड तुमचे वेगळे आसा. निमाणें हें नोटिफिकेशन गोंयान येवपी टुरिस्टांक नोटिफिकेशन वाचपाक जाय. कायदे समजून घेवपाक, नेम आतां तूं पळय युरोपाक वता, युरोपांतले खुबशे भाशा तुका कळनात, पण तूं समजून घेता काय ना भितन पडूं शकता मागीर. सो तुका हांगा येवपी टुरिस्टाक तुमी धाक कांय प्रमाणार बसोवचोच पडटलो. कारण बेशिस्त सोरो पिवपी आनी सोरो पितकीर नंगा नाच करपी टुरिस्ट आमकां नाकात. ते जर नाका जाल्यार तांचेर पूर्णताय कारवाय जावपाक जाय. आणि दुसरें म्हणजे म्हायती टुरिस्टां मेरेन पावपाक जाय. हांव एक मैसूर झूचें तुमकां उदाहरण दितलो, जे देशांतले व्हडले झू आसा. थंय तुमी उदकाची बॉटल जर घेतली न्ही, ते घेतानाच सांगता ही उदकाची बॉटलीचे पयशे इतले, तुका 50% रिफंड आमी दिता, तूं जेन्ना सोंपताना थंय डिपॉझीट कर, ₹10 परत घे. अशें हांगा सेरेंडिपिटी जाता. सेरेंडिपिटीक जेन्ना तूं उदक घेता तेन्ना तुका ग्लास बॉटल मेळटा आनी ते तुवें परते करतकीर तुका अमके पयशे मेळटा. खाजगी संस्था जर अशे तरेन प्रयोग करतात जाल्यार हो प्रयोग सगळ्यांनी करपाक जाय. सरकारान तशी एक यंत्रणा निर्माण करूं येता. सरकारचे फेलियर, सरकारान टुरिजमा बद्दल वेगवेगळे कारण दिवन आतां उपकारचे ना. जर कचरो काडपा खातीर सरकार जर कॉन्ट्रॅक्टर नेमूं शकता 18-19 कोटी रुपये घालून, जाल्यार अशे लागीं करून रिफंड दिवपी यंत्रणांनी सरकारान करप, म्हणजे सरकारान कर्मचारी नेमप ना, एक कॉन्ट्रॅक्ट दिया तुमी की बाबा वेगवेगळो. जर रस्त्याचेर शहरान भितर जर पार्किंग टॅक्स जर आसा आनी पार्किंगाक जर कॉन्ट्रॅक्ट दिवन थंय जर खाजगी मनीस काम करता, अशे तरेचे आमच्यांनी यंत्रणा उबारूं येता. खाजगी वेगवेगळ्या लेवलाचेर होमगार्ड्स, वेगवेगळे शाळेंतली भुरगीं वेगवेगळे तुमी तयार करात. एक दीस फाटल्या 20 वर्सांत तुवें अशे तरेची मोहीम जाल्ली पळयल्या. वेल्यान पत्रकार वतात, सामाजीक संस्था वतात, कोयर बीच आमी वचून लीप करप दिसता दर 5 वर्सांनी करता. म्हणजे ते जे सगळे जे आसा, म्हणजे काय रुलींग पार्टीचे लोकूय काय मोहिमेनी केन्ना केन्ना सहभागी जातात. ते जर कोयराचे राशी जर पळयले कोस्टल बेल्टांतले, जाल्यार ही यंत्रणा करता कितें? 17-18 कोटी रुपये म्हणून नेमिल्ली करता कितें असो एक प्रश्न येता. म्हणजे एक तर ते काम करिना जाल्यार हे कोण तरी फोटो खातीर तेंचो कोयर घेवन रावता. आनी हातूंतल्यान 2 गजाली साध्य करपाक. एक गजाल म्हळ्यार बिचाचेर जें पळय कितें कॉन्सन्ट्रेशन जालां, बिचाचेर चड जो दबाव येता ताका लागून बीच ना जातले. आमी म्हणलां समुद्र पातळीवार फुडल्या 10 वर्सांत गोंयचे कितलेशे दर्याच्यो वेळो उदका सकयल वचपाचे आहात. त्यो ही जी पळय कितें प्रक्रिया आतांच रिक्लेम करपाक निका नॉर्वेची टेक्नॉलॉजी हाडची पडल्या. हे जर ही जी पळय प्रक्रिया चड वेगान सुरू जावन बीच उदका सकयल वचचे न्हय अशें जर सरकाराक दिसता आसा जाल्यार हे बीच म्हाका दिसता आतां चडान चड तांचें राखण आनी संवर्धन करपाची गरज आसा. ते कायदे चडान चड फास्ट आनी कडक कायदे लागू करचे पडटले. पर्यटकांचे जो पळय प्रेशर आहा तो कमी करचो पडटलो. शॅक्सांचो प्रेशर कमी करचो पडटलो. त्या खातीर कायदो वापरात. टुरिजम हायरस केल्यार जाता अशें म्हाका दिसपाक लागला. तांकां शिस्त हाडचीच पडटली. हे बीच गोंयकारांचे बीच तुमी ते काडून सामके टुरिस्टांक गळ्यान घाल्यात. एकदां टुरिस्टांक कळ्ळें न्ही की गोंयान शिस्तीन वागचें पडटा, सगळे जाण शिस्तीन वागतले. भितर उडयात. खुबशे कडेन बॉम्बे सोरो पिवन गाडी चलयता धरताले, तांचे फोटे छापून येताले. हे टुरिस्ट पळय जे येतात तांचे फोटे छापून हाडात. तांचेर खर एक्शन करत. तांच्या राज्यांनी फोटो छापून येवन लज जावन वेबसायटीर तरी घालूं येता न्ही, हे बाबा हे डिफॉल्टर म्हणून, हे सोरो पिवन हांगा धरल्या म्हणून. अशे तरेची खर कारवाय करपाची गरज आहा. सरकारान कसल्याच तरेची कारणां आतां दिवन उपकारचे ना. सरकारान पूर्ण जबाबदार जावन आतां वागचें पडटलें. गौरीश, हय सर. खरें मरे आमी सांगलें तें? हय सर, सारकें. हय. हितून सर सरकारान आतां जाता तितके बेगीन कसली पॉलिसी हाडटात तेजेर सर सगळें डिपेंड आसा. आनीक कशें म्हटल्यार गोंयान आतां टुरिस्ट येतात, पूण ते गोंयान येवन तेणी कितें करप आनी कितें ना हितून सुद्दां सर सारकें सरकारान ती गोंयचे भायर कशी मेसेज पावयता तेजेर सर सरकाराची सगळी जबाबदारी आसा. एक्झॅक्टली करेक्ट. फुडलो विशय सांगता. हय.
सर आता फुडलो विषय सर गोविंद गावडेन काढलो. गोविंद गावडेन आमदार जावन पयलोच प्रश्न तेका क्वेशनाराक लागलो तो एक महत्वाचो असो क्वेशन तेणे काढलो. लाडली लक्ष्मी जी स्कीम जी पर्रीकरान हाडलेली एका टायमार ती लाडली लक्ष्मी स्किमीन खंय तरी जी भुरगीं आसात जी एप्लाय करतात तांकां खंय तरी तेंचे स्पेलिंग नांवान चुकी असतात आणि फॉर एक्झाम्पल नायक स्पेलिंग सुद्धा दोन भशेन असता अशें सर तेणे उदाहरण दिल्लें आसा. सो नांवांनी खंय तरी स्पेलिंग तेंची चुकी असले कारणान तेंची जी स्कीम आसा ती तेंची अडकून उरता आनीक विदाउट एनी फॉल्ट तेंचे ज्यो सगळे जे प्रोसेस असता तो पेंडिंग उरता. सो तेजेर मागीर विश्वजीत राण्यान सांगलेलें आसा की अश्यो ज्यो केसीस आसात त्यो आमी बेगीनचे बेगीन सोडयतले म्हणून. त्याच बरोबर गोविंद गावडेन हे जे सगळे आसा ते विश्वजीत राणे कडेन खंय तरी बरेपण अशें दवरपा खातीर म्हटलेले पूण गोविंद गावडेचें अशें म्हणणें आशिल्लें की आपूण मंत्र्याक ब्लेम करिना हो जो ब्लेम आसा तो सगळो ऑफिसरांचेरूच वता म्हणून गोविंद गावडेन म्हटलेले. पूण विश्वजीत राणेन जे आपले ऑफिसर आसात त्या ऑफिसरांक म्हटले ऑफिसरांक खंय तरी क्लीन चिट दिली की ऑफिसरांनी सुद्दां कितें चूक केली जाल्यार ती मंत्र्याकूच लागता म्हणून. आनी टेक्निकली पळोवपाक गेल्यार गोविंद गावडेन हाचे पयलीं एकदां स्टेटमेंट ऑफिसरांची केला न्ही जो खरें म्हणजे मुख्यमंत्र्यांक बाण आशिल्लो तो पूण आपण राजकारणाक काय म्हणून आशिल्लें आपण ऑफिसरांक म्हणिल्लें. ट्रायबल वेलफेअराचेर ट्रायबल वेलफेअर सीएमा कडेन जे खातें आसा ताचेरय तेणी फोंड्याचे प्रेरणा दिन जो कार्यक्रमान जो फोक काडिल्लो तो म्हणटा आपण ऑफिसराचेर उलयलो. अशें आसूं शकना न्ही, अशें आसूं शकना. जो मंत्री आसता जो गव्हर्मेंट म्हणून जे कन्सिडर केलो वयता लास्ट ताचीच जबाबदारी असता. तो अशें म्हणूंक शकना की डायरेक्टरान करूं ना सेक्रेटरीन करूं ना म्हणजे ते एलडीसीन ती फायल दवरली अशें खंयचोच मंत्री सांगूंक शकना. अशें जर सरकार आनी अधिकारी अशे वेगळे जर वागपाक लागले जाल्यार जनतेची वाट लागतली. सुशासन निर्माण करपाचें काम सरकाराचें. जर अधिकारी काम करना विश्वजीत राणेन आयज जी भुमिका घेतली न्हू ती सामकी बरी. मंत्री म्हणून म्हजी जबाबदारी म्हणपाक लागलो जर पेंडेन्सी उरली म्हजी जबाबदारी हांव अधिकाऱ्यांक ब्लेम करचो ना. हें खरें म्हळ्यार गोविंद गावडे हो मंत्री म्हणटा ताका खबर आसपाक जाय आशिल्लें कारण इतलीं वर्सां तो जिखून येत सावन मंत्री आहा. सो खबर आसपाक जाय आशिल्लें तें की ब्लेम गेम चलपाचें ना. तुमी सत्ताधारी जर वांगडी आसात जाल्यार जबाबदारी सरकाराचेरच आसा. पण ह्या सगळ्या प्रश्नातून एक वायट चित्र समोर आयलें. 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां लाडली लक्ष्मी योजनेचे एप्लिकेशन्स पेंडींग उरतात. आनी कित्या खातीर उरता? खंय नांवान मिस्टेक आसा, खंय तसो एड्रेस ना, कांय जाणांचे बँक डिटेल ना. म्हणजे त्या लोकांक आफोवन हो प्रश्न अर्द्या वरान 1 वरान सुटावो करूं येता एप्लिकेशनां. आनी सरकारा कडेन समजा 1 लाख रुपया दिवपाक एक सरकाराचे सद्या कर्ज फेडीचेर पयशे जास्ती वयता. पयशे कमी आसले तेंच्यांनी टार्गेट ठरपाक जाय. म्हयन्याक बाबा आमी 100 आमी एप्लिकेशन मंजूर करतले वर्साक 1000 कितें तरी एक कॅपिंग घालपाक. एक गजाल खरी की परत परत तोच प्रश्न येता. सरकार जर सुशासन म्हणटा जाल्यार सुशासन हे सरकारचे कळटू गव्हर्नन्स हो विशय योग्य तरेन हाताळपाकूच जाय. सरकाराचेरच तो दोश येता, सरकारच्या प्रतिमेचेरच ते खत लागता. आनी सादी गजाल म्हणजे बाबा तांचे कितें मोठे कागदपत्रांत चूक अशें ना. तेणी गोविंद गावडेन सांगलें आनी ते आनी सीएमान मात्र ते सांगलें की एक मिटींग आपय आनी बारीक 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 जे कितें आसा ते सगळें मंजूर करून उडय. गौरीश फुडें वच. सर तेजे उपरांत सर आनी एक महत्वाचे डिस्कशन जालें म्हणटा बुल फायटिंगाचेर. बुल फायटिंग हे सर कॉलिंग अटेन्शन जे आसा ते जी तारोलकर मांद्रेचो आमदार रेड्याचे झूज म्हणटात ताका घेर घेर म्हणून ताका बरो आमी सावथेक साश्टीन भितर शब्द घेर. हय सर हे घेर्राचेर सर आयज डिस्कशन जालें आनीक चडशे आमदारांचे सर मागणी अशी आशिल्ली की हे जे घेर आसा ते लिगलायज करचे. म्हणजे हे घेर आसा ते ट्रेडिशनल कितलीशींच वर्सां जाली गोंयकार हे घेर एन्जॉय करतात म्हणून हे जे आसा ते लिगलायज करचे. आनी तितून भितर जो कॉलिंग अटेन्शन घालपी जी तारोलकर आसा तेणी जी तारोलकरान अशेंय म्हटलें की जर आमी रेसलिंग किंवा बॉक्सिंग मनशा मदीं समज रेसलिंग बॉक्सिंग जर आमी लिगल करतात जाल्यार हे घेर जे आसा ते कित्याक लिगल करिनात काय म्हणून तेणे प्रश्न केले. अशे तरेची मरे मागणी करप सोपी. ताजी कार्यवाही जातली काय कितें आनी कार्यवाही जाली जाल्यार जे नेम तयार जातले त्या संदर्भात अटी निर्बंध तयार जातले ती लागणूक हे सगळे घेर खेळोवपी हे रेडे बैल पोसपी लोक ते नियम पाळटले काय कितें हो प्रश्न आसा. एक लक्षांत धर रेग्युलेशन करतले सरकार.
सरकारान आज उतर दिलां की या आमी ताजेर विचार करतात. गॅराचेर जर निर्बंध आयले, निर्बंध कितें म्हणून येतले एक लक्षांत धरात. हातूंत भितर पयली गजाल लोकांक बसपाक एक वेवस्था करची पडटली. आज कितें जाता, 2 बैल खंयच्यान तर एक कोण पेडणेच्यान हाडटा, एक खंयचे सालसेतात येता, खंय शेतान देंवयतात, ते घेरे लायतात. ते बैल कितें कितें धांवतात, लोकांक हातूंत भितरल्यान लोक हाजे पयलीं मेल्यात, जखमी जाल्यात, दुसरे बैल मरतात, रेडे मरतात हातूंत भितर. हो हे मनशाच्या एका वायट मनीसपणाक हो एक वायट हे, आनी ताजेर निर्बंध आसात. जनावरांचे खेळ करून तांकां दुखापत जावपाक जायना अशें तरेचो कायदो आहा. सो तातूंतल्यान पळवाट कशें काडटलो हो प्रश्न आसा. म्हणजे पयली गजाल पळय, एक तुमकां ग्रावंड तयार करचो पडटलो, लोकांक बसपाक सुरक्षीत बसपाक अरेंजमेंट करची पडटली. ताच्या नंतर थंय नियमन तयार करचे पडटले. थंय अशे तरेची एक यंत्रणा तयार करची पडटली की हें वेवस्थीत चलता, तें बरोबर चलता काय ना. सरकार अशी यंत्रणा तयार करतले काय कितें हो प्रश्न. कारण कसिनो आमचे कडेन आहात, पण कसिनोचें नियंत्रण थंय एक 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 संचालनालय जावपा जाय जें ताचें पूर्ण नियंत्रण करता. हे कसिनोचेर गेमींग कमिशन हें आमी तयारीच करूना. ताका लागून जालां कितें, हे कसिनोवाले आपल्याक जाय तशें चलयतात. तशे तरेन जातलें काय कितें अशे तरेची भिरांत ह्या संदर्भान बारीकसाणेन विचार करपी लोकांच्या मनान आसा. पळय आतां रेडे तयार करतात, रेडे तांकां कितें तरी मस्तपण खावपाक घालतात, ते कितें सामके रेडे कशे तांकां वाडयतात. पूण मागीर अशे तरेचे आरोप जातात की तांकां खंय घुवळी वखदां दितात, तांकां सोरो पिवयतात. हें करपाक मेळपाना. मुळात म्हणजे कितें खबर आहा, जेंच्यांनी तो प्रश्न मांडलो, विशय मांडलो आनी जेंच्यांनी चर्चा केली, तांकां अजून बीजेपी म्हणटा ते कितें कळूंक ना. हांगच्या बीजेपीच्या लिडरांकय ते खबर आहा काय खबर ना. बीजेपीची जी मानसिकता किंवा विचारधारा आसा तातूंत ते बैलांचे झुजी, आयज तेंच्यांनी एक उदाहरण दिलें जरीकट्टूचें तामिळनाडून. जरीकट्टून बैलाचे झुजी नात, तो वेगळो खेळ प्रकार आसा, कळ्ळो न्ही. तर बैलाचे झुजी लावपाक बीजेपीची विचारसरणी आयज वेळ मारून व्हरपा खातीर विचार करया अशें म्हटलें. दुसरें एक म्हत्वाचें जालें, जीत आरोलकर हो एमजीचो आमदार, सुदीन ढवळीकर जे मंत्री आसात, मोगोचे ह्या सरकारान मंत्री आसात, तांकां विचारलें की अशें कितें जावं येता, तुमचें ताका समर्थन आसा. तांच्यांनी ताचेर हय म्हणून सांगूंक ना. तेंच्यांनी कितें सांगलें, आमी देवळान वता तेन्ना पयलो नमस्कार आमी नंदीक करता. हाचो अर्थ कितें, हाचो अर्थ की काडपा जाय न्ही आमी. ते पळय आतां तो जीत आरोलकर ह्या एसेंब्लींत खूब उलयता, बरें उलयता, लोकांचे प्रश्न मांडटा, सो ताची तोखणाय जाता. आनी एक गजाल न्ही, तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात जरी आसलो, तो बीजेपीक कितलो लागीं आनी तो मोगोच्या नेत्याक कितलो लागीं हाची चर्चा सतत जायत आसता. सो इशू तो न्ही, इशू जर रेग्युलेट करपाचें आसा. कारण जर जीत आरोलकरान हो विशय मांडून आशिल्लो आनी कोण मांडपाचो. कारण साश्टीन रावपी लोकांक ह्या बैलांच्या रेड्याच्या झुंजी बद्दल थोडें आकर्शण आसा. न्ही, तशें जर आमी पळयलें जाल्यार लोक सांजची ज्या चिटोऱ्याचेर पयशे लायतात, मोटको, हय मोटको, तो लिगलायज करचो न्हू म्हणून फाल्यां मागणी कितें येवची न्ही. न्ही तोय विशय आसा. तो तुलना करिना. लोकांक जाय ते जर सरकार दिवपाक फाल्यां लागले अशें जायना. सरकार चलयतना तुका सगळें व्यवस्थीत रित्या पळोवपाचें पडटलें. कितें क्रुएल्टी टू एनिमल हो नॅशनल एक्ट आनी ताजे संदर्भान खुबशे वेळा गोंयचे हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टानूय निर्णय जाल्ले आसात. सो ते निर्णयाक पाळो दिवचो पडटलो आनी कायदो पाळचोच पडटलो. आनी जनावरां खातीर कामां करपी अनेक संस्था, पेटा सारके संस्था गोंयांत कार्यरत आहात. सपोज सरकारान फाल्यां एमेंडमेंट हाडली, फाल्यां कोर्टान ती चॅलेंज जातली. नॉर्मा आल्वारिसाक पद्मश्री मेळिल्ली, ती कित्याक लागून जाणा तर तूं, ताणें लॉबिंग केल्लें गोंयच्या बैलांचे हें घेर्रा ताचेर बंदी येवची म्हणून. सो ताका लागून ताका पद्मश्री मेळिल्ली. आनी गोंयान भितर अश्यो कितल्योश्यो संस्था आसात, संघटना आसात, व्यक्ती आसात जे क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल हाजेर करनात. सो सरकारान म्हाका दिसता अशे तरेन आमदार मागलें की तांकां सरकार दिता हें अशें. आनी आमदार म्हळ्यार गोंय न्ही. परत सांगता, आमदार लोकांचे प्रश्न मांडटात, पूण अशे तरेचे वेगवेगळे घरां लिगलायज करपाचो प्रश्न. आयज ते बील येवपाचें आसा की सरकारची जमीन जेंच्यांनी घरां बांदली तांकां दिवपाची. कायदो कितें सांगता की सरकारची जमीन जी आहा ती बाय बिडिंगच दिवपाक मेळटली. खंयचेच गजाल सरकार फुकट दिवंक शकना. हें जाहीर जालें मायनींग लिजा संदर्भांत. पयलीं लिजा काडून फुकट दिताले, मागीर ताचेर बडी पडली आनी सांगलें, आमच्या घटनेन म्हणलां
की सरकारची खंयचीच वस्त फुकट काडून दिवपाक मेळना, ताजें ऑक्शन करचें पडटलें आनी योग्य मोबदलो घेवन ती वस्त दिवपाक मेळटा. सो सरकार जें पळय आज कितें म्हणटा न्ही, ही जमीन फुकट दितले, ती जमीन फुकट दितले, रेग्युलर करतले, चॅलेंज जातली. सो आजूय हेय बी बुल फायटी तूं म्हणटा खरें, सरकारान जर तें वेल रेग्युलेट करचें पडटलें. तें रेग्युलेट कशें करता? बीच रेग्युलेशन जायना, बिचाचेर कोयर तें तुमच्यांनी बुल फायटाचें रेग्युलेशन करतले. मांडवी न्हंयन कसिनो ते रेग्युलेट जायना सामकें. एक तुमच्यांनी तुमचे कसिनो तुमच्यांनी एक एक रेग्युलेशन कमिशन हाडपा जायना. म्हणजे हें सरकार म्हाका दिसता कशें चलता हाजेर न्ही सारको तुवें म्हणटा तशें उजवाड पडटा. BJPचे बुल फायट्स बैलांच्या घेर्रा संदर्भात धोरण कितें हें BJPन जाहीर करचें. करचेच ना ते मगोन तरी जाहीर करचें. कारण म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकर असलो जाहीर उलयता, असो उलयता भायर. तेणी जर म्हटिल्लें की जी दारोलर कारण काडिल्लो विशय सामको बरो आहा अशें जर म्हटिल्लें न्ही, कळटालें की तें जातलें म्हणून. पण तो म्हणपाक कितें, आमी देवळान गेले काय नंदीक पांय सामकें. आज 2-3 जे पळय विशय आयले ते ट्रिकी विशय. सरकार ते कशे तरेन हाताळटा आनी हाजे फुडें हाताळटलो. विधानसभेन जाप दिल्या, पूण तें इम्प्लिमेंट करप सोंपें ना हें सरकाराक म्हाका दिसता आनी कांय दिसांनी कळून येतलें. गौरीश आयकूं येता? Yes, sir. होय सर. हय, फुडें आणि एक सर बारीक सोय आणि एक सर बारीक सोय सर एक इशू म्हणजे ह्या बुल फायटिंगा वयल्यानूच सर हे जालो याद जालो की स्ट्रे कॅटल जे आसात ते स्ट्रे कॅटलांचेर आयज क्रूज सिल्वान 0 hours सर मेन्शन केले स्ट्रे कॅटल मेनस जे आसा ते गोंयान वाडत आसा म्हणून. आणि तितून भितर सीएमान सांगलेले आसा की गोंयान 6 सेंटरां स्ट्रे कॅटल्स जे आसात तांकां व्हरोन दवरुपाक लागून गोंयान 6 सेंटरां येतली आणि पंचायतीन हितून खंय तरी तेंच्या वांगडा करार करचो. आणि तशेंच जे MLA जे आसात तेणी बी हितून इनिशिएटीव्ह घेवचो म्हणून. खुबशे दीस खुबशी वर्सां जाली सर आमी पळयतात की स्ट्रे कॅटल्स जे आसात ते वाडलेले आसा गोंयान. गोंयांत गोरवां दवरप लोकांक परवडना ह्या सबबी खाला, ह्या कारणां खाला लोक जनावरां रस्त्यार सोडून दितात, तांचे हाल जातात, तांकां वेगवेगळे गुडखा रोग जाल्यात, ते पडटात, प्लास्टीक खातात. पयर एकल्यान कितें तरी 32 किलो प्लास्टीक पोटांतल्यान काडलां. आमी ही सुद्दां एक क्रुएलिटी हा. जो गोरवां पोसता आनी रस्त्यार सोडून दिता न्ही, तें कशें तरी सरकाराक हाडवचें पडटलें. कारण कितले म्हणून अशे तरेचे तांकां दवरपा खातीर सेंटर्स तयार करतले, ताकाय कांय मर्यादा आसात. म्हाका दिसता प्रत्येक गोरवा फाटल्यान सरकार 100 रुपया दिता त्या संस्थेक. अशे कितले दीस रावतले? हें म्हाका दिसता एक लागणूक आमदारांची, लोकांची, समाजाची. ह्या लागणुकेक पाळो दिवचो पडटलो आनी आमकां म्हाका दिसता एक समाजाच्या नदरेन आतां कांय बऱ्यो घटना, आतां फॉर एग्जाम्पल तूं म्हणटा तशें बुल फायट्स घेर हें जावपा जाय काय ना. सरसकट सरकारी जमनीचेर अतिक्रमणां. अरे लोकांनी क्षेत्रफळ कितले बाबा आसचें, कंस्ट्रक्शन 2 मजली ओके 4 मजली केलां, ह्या सगळ्याक तुमी लिगलायज करतले काय कितें? आयज गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जावन गेली, सरकारा कडेन आजून इस्टेट ऑफिसर ना. गुड. ह्या विशयाचेर आज आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. आमकां टायमार सोंपोवचें पडटा. सरकारान आपल्याचें आत्मपरिक्षण करपाची गरज आसा. अशें आज पळय जे विधानसभेक आमकां वेगवेगळे प्रश्न आयल्यात ताजे वयल्यान निश्कर्श आमच्यांनी काडूं येता. म्हजे बरोबर हांगा स्टुडियोन आशिल्ले अवीत आनी गौरीश आमच्या विधानसभेच्या संकुलान आशिल्ले. तुमकां सगळ्यांचे हांव उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराची